कॅन्डेड विथ कॅन्डेडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज आमच्या सांगात्याक आसा नाट्य कलाकारां जाणी कोंकणी पालकार जावं आमच्या फिल्मांनी जावं नाटकांनी भरपूर तांचो आस्पाव आसा. तितलेंच न्हय, कोंकणी पालका पासत वावुरपी, कोंकणी भाशे पासत वावुरपी आनी समाजान जें कितें वायट घडटा ताचेर निशेध मारपी आमचो बाब, जो एक बऱ्यांतलो बरो कलाकार, बाब राजदीप नायक. येवकार तुका आमची कार्यावळी. ताचे सांगात्याक आसा ताची गोरकान, जे जावन आसा एक बऱ्यांतले बरे आरजे, तशेंच एक बरे एक्ट्रेस, कलाकार, एक रायटर, डिरेक्टर, जे समाजान जें कितें घडटा, जे अवेरनस तुमचे नदरेन ते पावयता आनी जें कितें आमचें वायट जाता ताचेर उबें रावपी, ताचेर निशेध मारपी बाय सुचिता नार्वेकर. येवकार तुका. कशी आसात? बरी आसा. फिट एंड फायन? सामकी गुड. ओके. लंडनसान टूर कसो जालो? बेस्ट. सामको यादीन उरपा सारको टूर आशिल्लो. बिकॉज एक्चुअली आमी हिस्ट्री घडयल्ली, कारण गोंयान फर्स्ट टायम नाटक गोंयचे, कारण तियात्र खूब गेल्यात पण पयले फावट नाटक गोंयचे वताले आनी ती हिस्ट्री घडोवपाचो मान आमकां मेळ्ळा. मागीर कितली खूश आसतली हें तुका कळटा आसतलें. बेजिकली कशें आसा, म्हजी थर्ड टायम लंडनची. पयले फावट आमी फिल्म घेवन गेल्ली, ताज्या उपरांत हांव तियात्र नाचलो. फर्स्ट टायम हांव तियात्र लंडनाक, म्हजो डेब्यू लंडनाक जालो आनी ह्या पावटी चान्स पडलो तो म्हजे ट्रूप घेवन वचपाक मेळ्ळो. म्हणटकीर हांगा जेन्ना ऑडियन्सांनी पळयलो, आमचे कॅथलीक भाव, खास करून कॅथलीक भावांनी, आनी मडगांवां आमी जवळ जवळ 10 रिपीट शो केले. आतां आमचो 10वो जावपाचो आसा. त्या लोकांनी जेन्ना लंडनाक जे तेंचे भाव भयण आहा तांकां सांगली, तेणी आमकां ऑफर केली आनी थंय गेले आनी थंय अनएक्सपेक्टेड म्हणटा तसो रिस्पॉन्स आशिल्लो. म्हणजे आमी धरून नाशिल्ले की लोकांक कशें रुजतलें काय म्हणून. पूण आमी वयच्या पयलीं थंय 2 शो ऑलरेडी हावसफूल जाल्ले आनी ताज्या उपरांत मागीर आमचे जाता तशे सगळे शो हावसफूल जाले आनी ते आमकां परत राव म्हणटाले. पूण आमकां हांगा शो बूक आशिल्ल्या कारणान आमकां येवचें पडलें. करेक्ट. ऑलरायट. पयलीं सद्याक तुमकां दोगांकूय पोरबी दिता, कारण पयलेंच गोंयचें नाटक आमच्या लंडनच्या शारांत पावलें आनी थंयसर तुमकां भरपूर तांणी तोखणाय केली, तुमकां सोयेक दिलो तुमच्या नाटका खातीर. म्हण पयलीं सद्याक हॅट्स ऑफ. थँक्यू. दुसरे सुवातेर सुचिताबाई, जेन्ना नाटक घेवन तुमी वचपाक फुडें सरली तेन्ना एक भिरांत दिसोना बाबा ती एक्सेप्ट कोत्तेली नाटक तुमचें? ऑफकोर्स आसतली न्ही भिरांत, कारण कशें आशिल्लें, तो तियात्राचो क्रावड सगळो, तो ऑडियन्सूच आशिल्लो तियात्राचो. अशा वेळाचेर आमी नाटक घेवन वता आनी खुबश्या जाणांच्या तकलेन अशें आशिल्लें की नाटक म्हणजे मराठी नाटक काय, कारण हो एक्चुअली समज आसा तो काडपाकूच आमकां बरोच टायम पडलो. त्या खातीर आमी व्हिडियोज करून सांगले की नाटक हें कोंकणी, म्हणजे जी आमी भास उलयतात तीच भास आमी तुमच्या खातीर घेवन येतात म्हणून. सो मागीर खूब ताजेर म्हणजे जायत्या जाणांचें डिस्कशन बी जालें. भंय आमकां भिरांत दिसताली आनी कशें आसा, एकदां म्हणजे दोनी म्हणजे जरी कोंकणी जरी आसली तरी तियात्रान उलयता ती आनी आमची वेगळी जाताली मातशी. सो अशा वेळाचेर आमकां थोडी आमची स्पीड कमी करप. सो हाच्या खातीर आमी थोड्यो रिहर्सल्स घेतल्यो, ज्यो नाका अशें थोडे एडीट करून आमी एक बरो प्रॉडक्ट घेवन वचपाचो ठरयलो. आनी म्हणजे जें आमी केल्लें, आमच्या कश्टाक आमकां थंय फळ मेळ्ळें, कारण आमकां तकलेर धरून घेतलें सगळ्यांनी. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट कशें आसा, थंय तियात्र जाता पूण थंय पड्डे लायता. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमी बॉक्स सेट घेवन गेले. बॉक्स सेट म्हणजे जी सेट आशिल्लो पळय तो गेलो आनी खूब लोकांक अजाप की आमी तो व्हेलो कसो काय म्हणून. आमी त्यो हायटीच्यो त्यो ह्या विंग्स आशिल्ल्यो पळय त्यो बॅगान घालून व्हेल्ले, सुटकेसीन घालून आमी व्हेल्ले. आमी कितें केलें, ते कट केल्ल्यो, ताका जॉयंट्स आशिल्ले आनी ते थंय वचून डिसमेंटल केले. कांयच अजिबात, म्हणजे जो सेट हांगा पळयताली तोच सेट लंडनाक पळोवपाक मेळ्ळो, कारण आमचो सेट घुंवतालो. म्हणजे विथइन सेकंड्स आमचो तो चेंज जातालो. आनी हेड्स ऑफ, म्हणजे आमी कश्ट केलेच, पूण आमच्या बरोबर आमकां यूथ असोसिएशन आनी तो मार्क बी आशिल्लो पळय, तेज्या भुरग्यांनी आमकां इतलो हेल्प केलो. आमी 2 राती ते घडोवपाकूच आशिल्ले, तेंचे सगळे भुरगे, ते बाकीचे सगळे तिकडे टीम आशिल्ली पळय, आमची 2 राती आशिल्ली आनी फक्त आमचेच जीत न्हू, ते तांच्या कश्टाचे फळ ते. रायट. ओके. राजदीप बाब, थंयसर सावन जेन्ना तुमी गोंया आयली तेन्ना तुमी परफॉर्मन्स दिला तुमचें, जाला
आमच्या त्या नाटकाचे हांगासर हय जायते केले आमी थंयच्यान येयले उपरांत आमी विशेक शो केले दिसता ओके हय ताच्या उपरांत कारण आमी आयलेच हांगा एक्चुली ते शोज जाल्या उपरांत आनी एक ग्रूप आमकां एप्रोच जाल्लो की आमचे आनीक 2 शो घालता म्हणून पूण एक वीक रावचो पडटालो पूण प्रॉब्लम असो जाल्लो की हांगा आमकां एका चर्चीन शो आशिल्लो आनी जेन्ना फादर शोज लायता तेन्ना ते फादर इतले त्रास घेता आनी ते सगळ्यांक जमयता सो ताका आमकां सांगपाक नाका आशिल्लें बाबा कितें प्रॉब्लम जालो आनी हांगा कॅन्सल करपाक नाका आशिल्लो कारण एक फेथ आमचेर एक विश्वास दवरला फक्त फादरांनी न्ही बाकीच्या गोंयच्या लोकांनी आमचे एक हें दवरला एक विश्वास दवरला तो विश्वास आमकां थंय चान्स मेळटा म्हणून हांगचो विश्वास तोडपाक नाका आशिल्लो सो आमी हाका एक्चुअली तुवें म्हणलें न्ही शो जालो का म्हणून आमी जेन्ना फ्लायटींतल्यान देवल्या एक्चुअली कितें तरी आमचें मिसअंडरस्टँडींग जालें आमकां आमी 25th पावपाची आशिल्ली पूण पयल्यान आमी 26 आनी 26 राजदीपान शो घेतिल्लो आमी फ्लायटींतल्यान देवल्या देवपाक आमकां 3 जाली आनी आमकां 7 शो आशिल्लो आमी फ्लायटींतल्यान देवल्या डायरेक्ट शो केला ड्रेस चेंज केला आनी शो केला सामकें हॅक्टीक आशिल्लें आनी जेटलॅग आशिल्लो तातूंत भितर सो तकली अशी आशिल्ली पूण आमी शो बरो दिलो आनी अनदर थिंग तुमचे सगळो आख्खो ट्रूप दिसता न्यू आहले सगळे टोटल न्यू सो सगळीं गेलेली सगळीं गेली फक्त एकाच आर्टिस्टाचो आमचो विजा लेट पडलो डिले जालो आनी त्या खातीर आमी मागीर तो जो आर्टिस्ट आसा तो एडजस्ट केलो म्हणजे आमचेच एक आर्टिस्ट थंय प्रितिका म्हणून आशिल्ले पळय ते थंय रावता सो ताका एक्सपिरियन्स म्हणजे हांगा जो हें आशिल्लो भाव आशिल्लो पळय न्हू थंय ताका भयण गेली सो एडजस्ट करून आनी बरें गजाल कशी ऑडियन्साक कांयच फरक कळना जेन्ना आमी 3-4 शोजांक सांगलें की हे आर्टिस्ट आहा ते आमी एडजस्टमेंट करून गेला तेन्ना तेंच्यांनी खूब आमकां हें केलें तोखणाय केली आमची कारण कांयच कळना सुचिताबाई हो गांव जाला जाणटो हाचेर जायते आमचे इन्फॉर्मेशन लोकांक पावला बट हो कॉन्सेप्ट कोणाचो कॉन्सेप्ट म्हजोच एक्चुली गांव जाला जाणटो नाटक कित्याक आयलें जाल्यार हांव म्हणजे आमी गांवांत रावतात आमचो सारको टिपिकल गांव म्हणटा तसो पूण हांव राजदीपाच्या घरा बरेच वर्सां पयलीं जेन्ना म्हणजे एक 10-15 वर्सां पयलीं वतालें तेन्ना गांव सामको भरिल्लो आशिल्लो लोकांनी आनी आतां जेन्ना हांव पळयता न्ही तेन्ना गांवांत न्ही सायडीन कोणूच ना गांव खाली जावपाक लागल्या गांवचे भुरगे शारान वचपाक लागल्या आनी हाची आवय सदांच एक गजाल म्हणटाली बाबा तूं जेन्ना खंय भायर सरता तेन्ना आपल्याक भंय दिसता रे इतल्याच खातीर भिरांत दिसता की जर म्हणजे तुजो बाबा पडलो सुद्दां जाल्यार ताका उखलतलो जाल्यार 4 मनशां ना आनी हें मनान म्हणजे खूब दूख दिवन वतालें हें सेंटेन्स आसा तें सो ताचे वयल्यान हांवें चिंतिल्लें की म्हणजे हें नाटक बरोवपाचें हाचेर कारण गांव खाली जातात कारण आनी जर गांव खाली जाता जाल्यार आमचे पुर्वज गांवांत कित्याक आयिल्ले काय हो जर आमी सोद घेतलो जाल्यार आमच्यो मूलभूत गरजो म्हणटात उदक आमकां जाय आशिल्लें त्या वेळाचेर सो आमच्या सायडीन कितें बरें आसा थंय लोक रावले सो उदकाच्या सोदीन लोक आयिल्ले आनी आयज आमकां त्या उदकाचो व्हॅल्यू ना कारण सिटीन जर आमी गेलीं शारांनी गेलीं जाल्यार आमकां तितलें उदक मेळना पूण आमच्या गांवांत जायतें उदक आसा पूण जर शारांत जेन्ना सुकतलीं न्ही तेन्ना परत गांव आमकां याद जातलो सो ताका म्हादयचो टॉपीक हांवें मर्ज केलो कारण म्हादय हो सद्याक सामको विशय गाजता जर म्हादय डायवर्ट केली आनी जर गोंय जर सुकपाक लागलें जाल्यार आमची परिस्थिती कितें जातली सो गांव आनी म्हादय दोनी एक करून हांवें नाटक बरयलें गांव जाला आनी तें क्लिक जालें वन शॉट रायट ओके राजदीप बाब जेन्ना ते म्हणटा गांव जाला जाणटो हो एक मेसेज सगळ्या मेरेन पावल्या आनी राजकारणान तूं आसा म्हणटकूच हांव स्ट्रेट अवे तेचेर येतलें गांव जाला म्हणटूच जाणटो म्हणटूच हाचेर जायते लोकांनी मोतीन दवरला जायते शिकल्या ती लेसन्स पासून तांकां गेल्या वो कितें जे कितें बरें मेसेज आसा ती घेवन ती घरा गेली पूण आतां हांव तुजे लागीं विचारूंक सोदता गांव खऱ्यांनीच जाला जाणटो वो आमचे जे गोंयान अधिकारी आसा ते जाणटे जाल्या ना अधिकारी जाणटे जावना अधिकारी जाणटे जावपाची सवंगां करता ते जाणटे जावना ते तरणाटे आसा बरेच आसा ते पूण तेणी खरें म्हटल्यार गांव जाणटे करून उडयल्या कारण ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंट आयज आमकां गांवांतल्यान शहरा कडेन लोक कित्याक वयता गांव जाणटे कित्याक जाता गांवांत ज्यो फॅसिलिटीज आसपाक जाय त्यो आमकां मेळना म्हणून लोक शहरा कडेन वयता आतां हेका जबाबदार कोण खंयचोय गव्हर्मेंट जबाबदार हेका जर हें सिरियसनेस जर आशिल्लें हांव आतांच्याच गव्हर्मेंटा कडेन म्हणना ज्या आतांच्यान म्हणजे जेन्ना स्वतंत्र्या उपरांत जेन्ना आमच्या राजकारणाचो ही प्रथा सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान ज्या लोकांनी गांव आमच्या गांधीन सांगलेलें भारत गांवान वचला म्हणून
महात्मा गांधीन सांगलें भारत हो गांवान वचला म्हणून, आनी आमी गांवांकूच किंमत दिना, गांव आयज काबार जायत येयल्या. आनी अशा वेळार आमचें नाटक जेन्ना लोक पळयता आनी चड करून सिटीन रावपी हें पळयता न्ही, तेन्ना ताका दिसता, आयज ताका दिसपाक लागला आयज ज्या पद्दतीन आमचे जागे भायले येवन घेता, आमच्यो जमनी काबार करता, आनी लोकांक आतां भंय दिसपाक लागला म्हाजे गांवांतल्यो जमनीच ना जायत चल्ल्या न्ही. ताका दिसपाक लागला अरे गांवांत हें मजा आशिल्लें, म्हज्या जाणट्यांनी म्हाका वयर काडला, पूण सिटीन येतकीर आपल्याक ना सगळें जालां. तेन्ना ताका नाटक पळयतकीर दिसता जागो जावपाक जाय आतां म्हणून, आनी तें उलोवन दाखयता आनी उलोवन दाखयता लोकांनी गेला कितें पण येस येस. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें हें नाटक पळयतकीर यूथ आमचे कडेन येता, यूथ. आनी ते कितें म्हणटाना म्हादय बद्दल इतलो, म्हादय आमकां इतली इम्पॉर्टंट म्हणून आमकां आयज पर्यंत आमी खबर नाशिल्ली. आमी आसता आसता आयज विचार म्हणजे खूब जाणांनी सांगलें आमी राती कडेन एक दीस न्हिदले ना म्हणून, पूण म्हादय खातीर इतलो इफेक्ट पडटलो काय म्हणून. म्हणजे म्हादयचो इम्पॉर्टंट ज्या पद्दतीन त्या लोकां मेरेन पावपाक जाय आशिल्लो तो भाशणांनी पावना, पूण तो नाटकान पावता किंवा फिल्मान पावता. तांकां खबरूच नाशिल्लो तो टॉपीक, पूण जेन्ना आमी नाटकांतल्यान तांकां सांगपाचो प्रयत्न करता, म्हणजे प्रॅक्टिकली कितें जातलें म्हणून, त्या वेळाचेर भुरगीं अस्वस्थ जाता. आनी म्हाका दिसता की यूथ अस्वस्थ जावप. आनी एक सादी गजाल सांगता, आमी जेन्ना डॉक्टर केन्ना तुका एक गुळी दिता, ती कोडू दिना, ताका भायल्यान गोड आसता पूण भितरल्यान कोडू आसता, तें वखद. आमी तशेंच हें नाटक तत्वज्ञाना सांगूना, आमी फिलॉसॉफी सांगूना, पूण हांसयता 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 सडनली विचार करपाक लावपा सारको एक मॅसेज दिला आनी तें सोंपयलां आनी लोकांक सांगलां आतां तुमी ठरया म्हणून. म्हादय आमचे कडेन उरतली जाल्यार आमी कितें करप, जागे जावप काय आमी न्हिदून रावप. आमी न्हिदले जाल्यार म्हादय वयतली. करेक्ट. जायते पॉझिटिव्हनेस आसा पूण जायते नेगेटिव्हिटी आसा. हय. क्रिटिसिजम कितें तुमी आयज पासून नाटकाक फुडें गेल्या? ना म्हाका दिसता, म्हाका एक सुद्दां मनीस असो मेळना की तुमी हें सांगता तितून वायट कितें म्हणून. इनफॅक्ट तेणी अशें सांगलां की हितून आनी हें येवपाक जाय आशिल्लें, आनी खूब येवपाक जाय आसलें, अशें खूब जाण येवन सांगता. पूण कशें आसा, नाटकाची एक मर्यादा आसता, कितें सांगप कितें न सांगप. कारण पॉलिटिक्साचेर खूब उलोव येता, पूण कितलें उलोवप, कितें उलोवप हें ताणें वेवस्थीत स्क्रिप्टीन हें केलां. आनी आमकां 2 वरांनी मांडचें पडटा तें. त्या 2 वरां भितर तूं कितें दिता तें, ताजे चड जर आमी ताणले जाल्यार तें मागीर आनी व्हांवत वतलें किंवा वेगळो हें जातलो. सो त्या 2 वरां भितर आमी आयला, पूण जो कितें आमकां फीडबॅक आयला तो पॉझिटिव्ह आयला, तो पॉझिटिव्ह आयला, नेगेटिव्ह. आनी आमकां आतां मेरेन सगळ्यांनी सांगलें की अशा तरेची नाटकां येवप गरजेची आसा. नेगेटिव्ह एकूच जाला, जेन्ना हें नाटक गांवांनी लागता आनी तें नाटक जेन्ना खंयचो पॉलिटिशियन स्पॉन्सर करता तेन्ना तो ताका विचारता गांव जाल्लो जाणटो राजदीपालें नाटक जाल्यार तें हाडूं नाका म्हणटा. इनफॅक्ट एका जाग्यार ज्या जाग्या वयल्यान ती म्हादय पावता थंयच नाटक जावचें न्ही म्हणून पॉलिटिशियन ताका सांगतालो तें नाटक जाल्यार तुमकां हॉल सुद्दां दिना म्हणून. पुणून ताणें सांगलें तूं पयशे दिवं नाका, तूं हॉलूय दिवं नाका, आमी नाटक हाडटले, लोकांक दाखयतले. आनी ताणें लोकांक दाखयलां. आनी हो जो स्पॉन्टेनियस आनी जो म्हादय बद्दल हें दिसता पळय तें कोणाक भिना. तें म्हणटा की लोकांक जागृत करपा खातीर नाटक आसा, आमी तें लायतलें, तुका जाय तें कर, तूं पयशे दिना जाल्यार चलता. एक्चुअली आमी खरेंच खंयच्याच पॉलिटिशियना बद्दल कांयच उलोवना, पूण तांकां भंय दिसता जाल्यार आमी कितें करतले. आमी राजदीपान कितें केलें तें अगेन्स्ट पॉलिटिशियन. पूण पिशापणां दिसता. आमी लास्ट इयर आमी हाजें नाटक करताले न्हू, हाजेर शिक्षण पद्दतीचेर, न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचेर. हें गोवोरमेंटानूच खरें म्हणल्यार स्पॉन्सर केल्लें, पूण हांवें म्हादयचेर एक विडियो केलो म्हणून म्हाजे गोवोरमेंटान दिल्ले शोय कॅन्सल केले. रायट. ओके. फुडें राजदीप बाब जायतें उलोवचें आसा पूण टायम लिमिटेड आसा म्हणटून आमकां फास्ट फास्ट उलोवचें पडटा. फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता, नाटकाचें जालेंच, हें तुजें चालूच उरतलें दुबाव ना, बट तुजें प्रोडक्शन आहा ताचेर कितें? खंयचें फिल्म? हय, कितें येवची आसा वो ना, कितें? देव बरें आनी गोंयान पयशे घालून फिल्म करप ना, कारण गोंयच्या गोवोरमेंटाक फिल्मा बद्दल सिरियसूच अजिबातूच ना. फिल्म कल्चर एका टायमाचेर बरें कल्चर सुरू जाल्लें जेन्ना म्हणजे जेन्ना बॉलिवूडाची आशिल्ली त्याच ताकतीची फिल्मां आमचे कडेन आशिल्ली. मोगाचो आवणो, भुयारांतलो मनीस, अशा तरेची फिल्मां त्या लेवलाची आशिल्ली. पूण ताज्या उपरांत कारण आमचो पळोवपीच कमी आसा, सो पळोवपी कमी म्हणजे 15 लाख पॉप्युलेशनांतलो 1 लाख सुद्दां मनीस आमचे कोंकणी फिल्मां पळयना. अशा वेळाचेर फिल्म कल्चर टिकपा खातीर सरकाराची तितलीच व्हडली जबाबदारी आशिल्ली. ती जबाबदारी ताणें आपल्याच्या आंगाचेर घेवन 2017तल्यान आतां मेरेन आमी 8 वर्सां त्रास काडटा एक फिल्म काडलेले 1 कोटी घालून, आनी गोवोरमेंटाची कितें तरी आमकां हेल्प मेळटलें म्हणून अजून पर्यंत ना. आनी ती कित्या खातीर अडटले ताकाय खबर ना. ती स्कीम अजुनूय भायर सरना आनी ती कित्याक सरना. आमी इफी म्हणटा, सगळें म्हणटा, पूण गोंयच्या म्हणजे दिवो जळटा दिव्याच्या सकयल अंधार म्हणटा पळय तशी परिस्थिती जाल्या. आमी व्हडली इफी म्हणटा पूण आमच्या
राजदीप आपण फिल्माक फुडें या फुडें आनी फ्युचर आसतलो काय नासतलो असले तर राजकारणी आले अजिबात लोकांनी भानगडीक पडचे न्हू. जर तुमी काडटा आसत जाल्यार तुमच्या ताकदी प्रमाण गव्हर्मेंटाचेर पातयेन नासतना तुमी फिल्मां काडची. म्हणून सगळ्यांक हांव विनंती करीन की कोणूच गव्हर्मेंटाचेर ह्या तरी पातयेवन फिल्माचे वाटेक वचूं नाका. आमी त्रासान पडल्या तशें तुमी त्रासान पडूं नाका. म्हणजे काडटा जाल्यार मोबायलाचेर बी काडची, सामको कमी करचो. सामको खरें सिरियस. गव्हर्मेंट कितले उलोवं फिल्मां इतली म्हणून. कारण हेही आसा की कांय जाणांनी भांगरां विकल्यात, कांय जाण लोनांनी बुडल्यात. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा न्ही सगळ्यांची, ती तांकां खबर ना आसतली. आमचेर सुद्दां एक काळ असो आशिल्लो की हँग करपाचें म्हणून, कारण लोकांचे पयशे दिवपाचे आशिल्ले. आयज पर्यंत आमी हें आतां म्हणून म्हणटा की कोणी फिल्म म्हणटा हांव पांयां पडटा तुज्या फिल्मान जाल्यार हांव रोल करता, पूण नवे फिल्म काडपाचे भानगडीक पडना गोंयांत तरी. रायट ओके. सजमोता हे पुणी नदरेक पडल्या पुरो कानार पडल्या कांयच कान फुटलेले. रायट. राजदीप बाब, फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता, जायते नाटकांत तुवें वावर केला जाल्यार ह्या फुडें राजकीय नाटकां चालले आसतलें काय माचयेर नाटक चालू आसतलें? राजकारण हें म्हज्या खातीर खरें म्हटल्यार हांव राजकारणी न्ही, म्हाका तें राजकारणाचें हें कळना. पुणून राजकारणा खातीर आमी लास्ट इयर हें केल्लें 2 वर्सां पयलीं जेन्ना इलेक्शन आयलें, खतखतें नांवाचें एक नाटक केल्लें. ह्या खतखतें नाटकान केल्लें की आमकां कसले तरेचे लोक निवडून येवपाक जाय हाजें नाटक केल्लें आमी. म्हणजे हांव तेन्ना एंट्री केल्ली पळय अशाच भितर की आमकां त्या वर्सा हें कोरोना आयिल्लो, सगळे बेकार पडलेले आनी अशा वेळार एका पॉलिटिकल पार्टीन आमकां आदार केल्लो आनी हेल्प केल्लो. अशा वेळार म्हजी एंट्री जाल्ली ती. पूण हांव इलेक्शनाक रावना आनी ह्यान फुडें म्हाका इलेक्शनाक रावपाचें ना. म्हजें नाटक आसा, नाटकान म्हाका लोकांनी माथ्यार घेतला बरें करता म्हणून. सो लोकांची सेवा करपा खातीर म्हाका नाटकूच करपाक जाय. ओके. सुजिता बाय, तुज्या तोंडांतल्यान आमची जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री न्यू फेसीस भितर सोदता, वो जे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन येता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? एक्चुली येवप गरजेचें आसा. कारण कशें आसा, म्हाका जाल्यार भंय दिसपाक लागला की आमचें फ्युचर कितें काय म्हणून. कारण सद्याक भुरगीं मोबायल आनी म्हणजे वेगळ्याच जगान जगतात ती, तातूंत भितर आपली क्रिएटिविटी सोंपोवपाक लागल्या. सो अशा वेळाचेर आमच्या फ्युचरा खातीर आमची जी धाकटी भुरगीं आसात तांच्या खातीर आमी बालनाट्या भुरग्याकीच थिएटर डेव्हलप करपाची गरज आसा आनी जाचेर आमचें काम सुरू आसा. कारण येता ती पिळगी, येता ते आमचे फ्युचर आसा ते नाटका कडेन वळचे किंवा ते आर्टा कडेन वळचे म्हणून. आनी हाचेर म्हाका दिसता आमीच न्ही जाल्यार कितल्याशा जाणांनी काम करपाक जाय, ना जाल्यार फुडल्या 20 वर्सां खातीर आमकां ऑडियन्स आसचो ना. बरोबर. आतांची यूथ आसा भुरगीं आहा पळय ते डीजे बाकीच्या कडेन वयता, पूण नाटका कडेन वयतलो जाल्यार बालनाट्य जाय. ती बालनाट्य गोंयांत ना, ती आमी आतां करपाक सोदता. ओके. ऑलरायट. भरपूर यश आवडटा तुमच्या फुडाराक आनी मागता गांव जाला जाणटो हाचे वरून आनी बरी नाटकां तुमी तयार करतले आनी आमच्या ऑडियन्सा मेरेन पावयतले म्हूण आस बाटगिता. फुडें राजदीप बाब, एक वसंतीक कॉल कर मोबायल आतां आनी कॉल कर आनी ताका सांग गोंयांत जायते जॉब स्कॅम चालू आसा. म्हणटच ताचेर कितें उलोवंक जाय तें तूं उलय, तें तुजेर सोंपता. हॅलो वासंती, हें गो ती कोण कोण पयशे घेता पळय गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून, तूं बी न्हू मुगो, तूं हांवें तुजें तोंड पळोवना गो, तुवें बी कोणा कडल्यान पयशे घेवना मुगो. ना सांग आं पयलीं, लगीन जावच्या पयलीं ठरोवंक जाय तुज्या वांगडा लगीन जावप काय ना, नाल्यार तुज्या वांगडा म्हाकाय भितर बसचो पडत. पयलीं सांग गो आं. बरें बरें, बाय बाय बाय. ऑलरायट राजदीप बाब, निमणे सुवातेर आमच्या ऑडियन्साक तुज्या तोंडांतल्यान कितें तूं सांगूंक तुज्या मनान दिसता ह्या वेळार तें सांगचें. जो मोग आमकां गोंयकारांनी दिला नाटका खातीर आनी हे खास करून गांव जालो जाणटो ह्या नाटका खातीर, आयज आमी लंडनचो टूर करून आयला, आतां आमी रोखडेच मुंबयचो टूर करता. आयज जर हो कार्यक्रम कोण पळयता आसत जाल्यार आमी येता त्या 24 जानेवारीच्यान आमी पुना आनी मुंबयचो टूर करता. जे कितें शो आसतले ते आमच्या फेसबूक पेजी वयल्यान आमी तुमकां कळयतले. मुजरत आमचे जे भाव गोंया भायर रावता, जाका गोंया बद्दल काळजी आसा, म्हादे बद्दल काळजी आसा, तांणी मुजरत एक फावट नाटक पळोवचें आनी तुमचो आमकां फिडबॅक दिवचो. आमी मुंबयच्या टुरार येता आनी ताज्या उपरांत आमी कुवेट आनी दुबय ह्याय टुरार वचपाचें आसा. तुमचो मोग मेळून एकदम बरें दिसलें आयकून राजदीप बाब. ऑल द व्हेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू. आनी जी कोणें पळोवंक ना, जी कोण परदेसान आसा, थंयसर ते डेट्स रोखडे आउट करतले, तांचे पेजीर तुमी वचात, पळयात खंयसर तुमकां खंय पळोवंक मेळटले ते, आनी आशेन रावात तांचें नाटक केन्ना येता आनी केन्ना तुमचे डेट्स बूक करूंक जाय, केन्ना तुमचे टिकेट्स बूक करूंक जाय, ते सगळे ती घालतली. तेन्ना पासून तुमचो तेंको तांकां दीत रावात. फुडें आमचो रॅपीड फायर रावंड आसा, तयार आसा? हय हय. रायट.
ऑलराइट, रॅपिड फायर राउंड विथ आमचे बाय सुची. तयार आसा? हय. ओके. तुज्या आवडीचो रेडिओ शो थीम खंयचो? रेडिओ शो. ओके, म्हणजे पयलींचे रेडिओ पयलींचो. ओके, हांव करतालें तूं करतालें. खूबसूरत म्हणून रेडिओ मिर्चीचेर करतालें. तोच. हय. ऑलराइट. उगडासा उरपा सामके ऑन एअर मोमेंट खंयचो आसलो? म्हजो उगडासा उरपा सारको एक्चुअली खूब जाणां म्हाका म्हणटाले की तुजो आवाज आयकल्या उपरांत तुका केन्नाय पळयन दिसता म्हणून. एक म्हजें अशें ऑडियन्स आसा जे म्हज्या स्टुडियोन येवन म्हज्या मुखार बसून पूर्ण शो पळयलो आनी ते म्हज्या सामकें मोगान पडिल्ले. ऑलराइट. ओके. तो आनी सारको फेवरेट मोमेंट आसतलो. तुजो ऑल टायम फेवरेट इंटरव्यू खंयचो आसलो? ऑल टायम फेवरेट इंटरव्यू म्हणजे हांवें घेतिल्लो हांवें घेतिल्लो म्हजो ऑल टायम फेवरेट इंटरव्यू एक ल्हान भुरगो आशिल्लो. ओके. आनी तो म्हणजे 5 वर्साचो भुरगो तो. आनी ताका कितें क्वेश्चन विचारलें न्ही जाल्यार तो म्हाका सांगतालो हांव आन्सर दिवचोच ना. सो तो इतलो सुंदर म्हज्या तकलेन उरिल्लो कायमचो. रायट. ओके. पयलींच फावट एक्टिंग केलेलो तो रोल खंयचो? पयलेच फावट हांव एक्चुली बालनाट्यांतल्यान आयिल्लें. सो ल्हान आसतना हांवें जादुई हारसा म्हणून एक मराठी हातून रोल केल्लो. मागीर कला चेतनान खूब रोल केले पण पयलोच जादुई हारसा. चॅलेंजिंग कॅरेक्टर टू प्ले केन्नाय? चॅलेंजिंग कॅरेक्टर म्हाका जाणट्याचे रोल करपाक खूब आवडटा. म्हाकाय लायक जाता. ओके. तुका आवडटा ते को स्टार तुमच्या मध्ये कोण आसा? एक्चुली म्हणजे आमचेच आर्टिस्ट म्हणपाक जर गेले जाल्यार राजदीपाची एक्टिंग ऑलवेज आवडटा. कॉमेडी वा ड्रामा? चूज. कॉमेडी ऑर ड्रामा? कॉमेडी वा ड्रामा? कॉमेडी वा ड्रामा? ओके. आयज पासून तुका बेस्ट एक्टिंग एडवायस कितें मेळ्ळो? बेस्ट एक्टिंगा खातीर एडवायस बेस्ट एक्टिंगा खातीर म्हणजे तसो म्हाका एडवायस अजुनी कोणें दिवना. पूण म्हजो आवाज इल्लो चड लावड आसता तो मातसो कमी कर म्हणून सदांच सांगता. ओके. पयलीच स्क्रिप्ट तुवें कसली बरयलेली? हांवें शॉर्टकट हे म्हजें फर्स्ट ड्रामा आशिल्लो. ओके. कॅरेक्टर डेव्हलप कशें करता? कॅरेक्टर हांव सदांच आडे कडेक पळयत आसता. हांव ऑब्जर्वर, बरें ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्व करत रावता आनी थंयच्यानूच म्हाका आशी कुशीक सगळे कॅरेक्टर्स मेळटा. ओके. सामकी चॅलेंजिंग स्क्रिप्ट बरोवप खंयची आसली? म्हाज्या खातीर गांव जाला जाणटो ही सगळ्यांत व्हडली चॅलेंजींग. ओके. ह्या इंडस्ट्रीन तुजो इन्स्पिरेशन कोण? ह्या इंडस्ट्रीन म्हजो इन्स्पिरेशन जर नाटकाच्या बाबतींत म्हणलें जाल्यार विजय कुमार नाईक वो. ओके. ओके. एडवायस फॉर एस्पायरिंग फिमेल आरजेज ऑर एक्ट्रेस? एडवायस इतलेंच दितलें की तुमी जर ह्या फिल्डान जर रावता आसत जाल्यार कन्सिस्टन्सी आसपाक जाय. कारण आमच्या भितर कितल्योश्योच चलयो आसा पयलीं येतात लग्न जाल्या उपरांत ती खंय गायब जाता ती कळना. सो जर तुमी डेडिकेशन जर आसा जाल्यार सुरवातीच्यान एंड मेरेन रावपाची तयारी दवरात आनी भितर सरात. ऑलरायट. हिडन टॅलंट कसलो तुजो? म्हजो हिडन टॅलंट सिंगींग तर म्हाका कशेंच म्हणजे आवडटा पूण जायना म्हजे कडेन. पूण या रायटींग होच म्हजो टॅलंट आशिल्लो तो हांवें भायर काडला. वर्क लायफ आनी पर्सनल लायफ बॅलन्स कशें करता? एक्चुअली वर्क लायफ आनी पर्सनल लायफ इतलें मर्ज जाला सद्याक की दोनी टू इन वन जाला. ओके. वन थिंग, फनीएस्ट ऑर क्युटेस्ट प्रश्न जो तुजे चलयेन तुका आयज मेरेन विचारला तो? फनीएस्ट एंड क्युटेस्ट एनीथिंग जे विचित्र तुका विचारला? एक्चुअली ते सदांच कितें तरी विचित्र विचारत आसता. ओके. ओके. ऑलरायट. हें वा तें? चूज. रेडिओ वा टीव्ही? विच मिडियम यू प्रिफर? रेडिओ. कॉमेडी वा ड्रामा? ड्रामा. सकाळी वा सांज? सांज. वियर्डेस्ट गिफ्ट मेळला कोणूय फॅना कडल्यान तो कसलो? अजून मेरेन काय मेळना. बेस्ट वे टू रिलॅक्स आफ्टर अ शो? न्हिदपाचें. ऑलरायट. राजदीप एज राजदीप वा वासंती? राजदीप. ओके. राजदीप बाब तयार आसा? येस. ऑलरायट. भुरग्यापणायलो उगडास रिलेटेड टू थिएटर कसलो? भुरगेपणांत म्हाका फर्स्ट टायम म्हणजे म्हाका स्टेजीर चडपाक कळनाशिल्लो तेन्ना म्हाका शशिकांत अणवेकर म्हणटा 7वेक आसतना स्टेजीर पावयलो. ऑलरायट. ओके. फुडाराक तुजो एक ड्रीम रोल खंयचो जो तूं फुडें नाटकांत करतलो? म्हाका अमिताभ बच्चनान पा केल्लो पळय न्हू त्या पद्दतीचो एक रोल करून दिलो. ऑलरायट. माचयेर तुजो एम्बॅरेसींग मोमेंट असो खंयचो आसलो? केन्नाय जर कोणूय हांव सिरियसली डायलॉग उलयता तेन्ना कोणूय जर डिस्टर्ब करीत डायलॉग तेन्ना म्हाका एम्बॅरेस जाता. करेक्ट. एक्टरा कडसून एडवायस कसली घेतल्या तुवें? एडवायस? एक्टरा कडसून कसली एडवायस तुवें घेतल्या? प्रामाणीक रावप. जो कितें रोल करता ताका प्रामाणीक रावप, सिन्सियर रावप. ऑलरायट. थिएटर ऑर स्क्रीन? थिएटर. कित्याक?
स्क्रिनीन कोंकणी स्क्रिनीन दगा दिला म्हाका गव्हर्मेंटान. वडांतलो व्हड डिफरन्स स्टेज आनी स्क्रीन म्हटल्यार कसलो एक्टिंगा मध्ये? स्टेजीचेर लावड करची पडटा, वेरेज स्क्रिनीचेर न्हू तुका कंट्रोल करचो पडटा. ओके, माचयेर केन्ना तरी तुजे डायलॉग तुज्यो लायन्स तूं विसरला? जितले शो केले ताका प्रत्येक शो हांव कितें तरी विसरता. ऑडियन्साक गमना ते. ऑडियन्साक गमना म्हणून सगळ्या आर्टिस्टांक खबर आसा. ताणें म्हाका चॅलेंज मारला आर्टिस्टांनी, तूं एक दीस जर चुकनासतना राव जाल्यार त्या दीस आमकां पयशे दिवं नाका म्हणून. रायट, ओके. तुजो मेन आयडल कोण? एक्टर कोण आयडल तुजो मेन? अमिताभ बच्चन. ओके, जरी तो तुका तुज्या आयडला ऑपोजीट कसलोय रोल करूं दिसता जाल्यार तूं कितें करता? कसलोय रोल म्हणजे एक्झॅक्टली? तुज्या आयडल आतां सपोज अमिताभ बच्चन, ताच्या ऑपोजीट तुका कितें करूं दिसता रोल? बरो जाणट्याचो रोल. कित्याक लागून? ना हांव तो बरो करपाक शकता कारण हांवें केलाच. रायट, ओके. हे होते क्लासिकल वा कंटेम्पररी थिएटर, चूज. कंटेम्पररी. कॉमेडी वा ड्रामा? ड्रामा. सोलो परफॉर्मन्स वा ग्रुपा वांगडा? ग्रुप. इम्प्रोविजन वा स्क्रिप्टेड? इम्प्रोवायझेशन. मोस्ट मेमोरेबल ऑडियन्स रिएक्शन खंय, गोंया वा लंडन? ना गोंया. मोस्ट डिफिकल्ट सीन खंयची आसली ह्या नाटकान? होय. एक लास्ट हांव म्हादयचेर व्हडलो डायलॉग उलयता पळय तो. ओके, बेस्ट एडवायस तुका आयज मेरेन एका स्टेज मॅनेजरा कडल्यान कितें मेळ्ळें? हें सांगलां की ऑडियन्सान जर कोणी डिस्टर्ब केलें जाल्यार तूं डिस्टर्ब जावं नाका. ओके, ड्रीम थिएटर खंयचो तुजो टू परफॉर्म केन्नाय? परत हे फावट मिक्सिंग फिक्सिंग म्हणटा तें नाटक करपाचें. रायट, ओके. प्रेशर कसो हँडल करता तूं? तसो म्हाका प्रेशर म्हणजे हांव पयलीं प्रेशर घेतालो, आतां सुची येयल्याक म्हाका प्रेशर येना. फुडलो प्रश्न म्हाजो, सुची कोत्ता ती कसली भुमिका तुका चड आवडटा, कॉमेडी वा सिरियस एक्टिंग? ना कॉमेडी आवडटा. ऑलरायट, ओके, वेल डन, वेल Thank you, प्लेड. thank you. निमणो रावंड आमचो उरला तो म्हणटा तो रीड माय लिप्स. ओके, तयार आसा? ऑलरायट. ऑलरायट, रीड माय लिप्स विथ आमचे बाई सुची आणि राजदीप बाब. तयार आसा? येस. ऑलरायट, फर्स्ट शीट. 30 सेकंड आसतले तुजे लागीं. ओके, 30 सेकंड्सा मध्ये तुवें गेस करपाक जाय. सो युअर टाइम स्टार्ट्स नाव. पावस. सूर्य. वत. सनलाइट. सनलाइट. वत. सनलाइट. ओके, उलय. सूर्यकिरणा गो. सनलाइट. सूर्यकिरण मरे. सूर्य म्हणले मी एक किरण उरली तुझी. पण सनलाइट इज सूर्यकिरण न्ही सनलाइट. हय, सूर्यकिरण. सो आय एम राइट. ऑलराइट, सेकंड वन. ओके, done. And your time starts now. कावळो. बोगळो. कावळो काव काव करता. Correct. Correct. All right. Third one. Okay. And your time starts now. साळका फुलल्या. गार्डनान फुलां आयल्या. बागेन फुलां आयल्यात. झाडां आयल्यात. बागेन झाडां आसात. बागेन झाडां किल्लल्यात. बागेन झाडां किल्लल्यात. बागेन झाडां लायता. All right. Okay. Done. 3 चान्स झाले तुझे, 2 जिंकले तू. ए थर्डूय जिंकले हा. आता इंटरचेंज. Okay. All right. Ready? येस. Okay. Shoot card. Okay. And your time starts now. तूं बरें दिसता. आतां तूं सायन मारता.
आता आमचे नाटक गाव जाला जाणटो. हांवूय म्हणटा इतलो टायम. ऑलराइट, सेकंड वन. ऑलराइट, and your time starts now. तकली, चीत बारीक चितपाचो बार. काय बरं लिपसिंग वाजतं. ऑलराइट, थर्ड वन. ओके, and your time starts now. तिड गेली, राहा गेलो, रागाचो फार, रागाचो भार, रागाचो भार मोगान, रागाचो भार मोगान सांग, मोगान ना, मोगाचे दार. मोगा ना किरें. Alright, well played, well done. Alright, it's time to say goodbye, adios. तुमका दोगांयकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण काळजांतान देव बरें करूं. देव बरें करूं. सुचीबाई एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका आनी राजदीप बाब, थँक्यू व्हेरी मच. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा.